गाल कंपनी उपरांत 70 होणाची एल स्टील मॉड्युलर प्रोडक्ट्सूय बंद पडटा। कंपनी बंद करपाची अकस्मात नोटीस मारिल्ल्यान कामगार आबूज जाल्यात। 150 कामगारांचेर संकट आयला। 8 कामगारांक काडले म्हण कामगार सोमारा धरण्याक बशिल्ले। मॅनेजमेंटान सांजे उसरां कंपनीच बंद करपाची नोटीस मारली। कंपनीचो मालक डेन्मार्काचो। मध्यस्थी करतले जाल्यार कामगार संघटना वा सरकाराची जाग मागना। होणाची गाल बंद पडिल्ल्यान हे पयलींच 50 कामगार घरा गेल्यात। हांगासर आमचो डिमांडा खातीर प्रश्न आसलो एक तर, पूण हांगा एक डिमांड सोडून तेणी आतां डायरेक्ट बंद करपाची केले कंपनी। पूण कित्याक आमी आमच्या रेग्युलर कामाक येयल्ले पळय तशेंच आमी आमच्या कामाक येयल्ले आनी तेणी आमकां कितें जाता की आमचेर आरोप घातला की आमी काम बंद केलां म्हणून। ते एक्चुअली आमी काम बंद करूं नात, तेणी काम बंद केलां। आमचे 2 महिने बंद करून तो दुसऱ्या नांवार चलोवंक शकता कंपनी, पूण आमकां तशें करपाचें ना। गव्हर्नमेंटान तेकाच सारको उडोवपाचो आनी तेजेच कितें तरी करपाचें अशें आमचें मान्य। आनी आमकां हे कितें तरी आमच्या वर्करांक 200 वर्करांक कितें तरी आहा पळय ते कितें तरी आमचें कितें मेळोंक जाय आनी आमचो प्रश्न सॉल्व जावंक जाय। गव्हर्नमेंटा कडेन इतलेंच मागता की आमकां भुरग्यांक ह्यो न्याय दिवपाचो तेणी। आनी हे जे कितें हॅरेसमेंट जाता पळय ते आमकां अंधारान दवरता ते दवरता, गव्हर्नमेंटाकूय अंधारान दवरता। आता 2-3 कंपनी हांगा बंद पडलेले आसा। एक गाल पडलेली आहा की वर्करांक ना जाय 30 वर्सां काम करून तांकां न्याय मेळोंक ना। तशें करचें न्हू हांगासर। इतले गव्हर्नमेंटाक रिक्वेस्ट आहा की तेंच्यांनी लक्ष घालचें, पण पॉलिटिकल लक्ष घालूं नाका। तो आसा पात्रांव पळय तो भायलो पात्रांव आसा आनी हांगासर तो काम करूंक येयल्लो, पूण आतां तो भुरग्यांक पळय हांगा आमकां 200 भुरग्यांकूच न्हू गाळी सवाना म्हणजे सगळ्या इंडियन पीपल सगळ्या गोंयच्या लोकांक तो इंडियन म्हणटा। अशें तर आतां गव्हर्नमेंटान हेजेर कितें तरी निकाल हाडूंकूच जाय आनी तेजेर कितें तरी कारवाई करूंकूच जाय। चिन्मय मिशन कला अकादमीत आनंदी आणि तणावमुक्त जीवनाचेर आज आनी फाल्यां खासा वर्ग घेता। ल्हान भुरग्यां सावन ते जाणट्यां मेरेन सगळ्यां खातीर त्यो आसतल्यो। कला अकादमीच्या ओपन ऑडिटोरियमात सांजे ह्या वर्गाक लोकांनी येवचें म्हण चिन्मय मिशनान उलो मारला। हालींच पणजे चिन्मय मिशनाचो कला अकादमीत 23वो गीता ज्ञानयज्ञ जालो। स्वामी तेजोमयानंदजी गीतेच्या 14व्या अध्यायाचेर उलयले। I appeal to kindly take advantage and visit our centers which has Acharya based there who gives discourses on a regular basis. Chinmay Mission conducts classes for Bal Vihar, that is children, for youth, for adults, as well as for Vanaprasthashan, that is very elderly people. If you attend these classes, I am sure, I can guarantee you that it will help you to lead a better life, to face problems, to rise above your problems, and to be a person who is of support to the nation and to your family. आदलो क्रिकेटर आणि राज्यसभा खासदार सचिन तेंडुलकर आणि नामनेचो विज्ञानिक CNR रावाक राष्ट्रपतींनी देशाचो सर्वोत्कृष्ट भारतरत्न पुरस्कार मंगळारा दिलो। इतल्या ल्हान वयांत भारतरत्न घेवपी सचिन तेंडुलकर पयलो भारतीय। पयलेच फावट एका प्लेयराक हो मान मेळ्ळा। राष्ट्रपती भवनात मंगळारा सकाळी हो सुवाळो जालो। प्रोफेसर CNR राव राष्ट्रपति से भारत रत्न का पदक एवं सनद ग्रहण करेंगे। प्रोफेसर CNR राव। श्री सचिन रमेश तेंदुलकर राष्ट्रपति से भारत रत्न पदक एवं सनद ग्रहण करेंगे। श्री सचिन रमेश तेंदुलकर।
इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.